नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां मदीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. रेव्होल्युशनरी गोवन्साची झेडपी वेंचणुकेची पयली वळेरी जाली जाहीर. अंजुणा, सांताक्रूज आनी शिरोडा मतदारसंघात वेंचणूक लडोवपाची मागणी केली अलायन्सान. युती विशीं उलोवप करिनासतना आरजेपीन वळेरी केली जाहीर. सुत्रांची माहिती. बार्देस रेवोडा वाठारांत एका फ्लॅटाक लागलो उजो लागिल्ल्यान सुमार 5 ते 6 लाखांचें जालां लुकसाण. फ्लॅटांत रावपी दोगा चल्यांक जाली दुखापत. उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत केले दाखल. पिरायेच्या 78 वर्सांचेर लेगीत लिबरेटा फर्नांडिसान जिवो दवरला. सुके खारे नुस्त्याचो वेवसाय. जो मेरेन आपली कूड दितली साथ तो मेरेन आपूण हो वेवसाय करून आपल्या घराब्याचें भरतली पोट, सांगता लिबरेटा. कोलवा दर्यादेगेर वाडला भटक्या सुण्यांचो वावर. सुण्यांक लागून पर्यटक तशेंच थळाव्यांच्या सुरक्षेचो उप्रासला प्रस्न. भटक्या सुण्यांक लागून पर्यटनाचेर जातलो परिणाम, सांगतात पर्यटक. गोंयांत दर दिसा सांपडटात 67 डायबिटीसाचे दुयेंती. फाटल्या 3 वर्सांत 72,916 जाणांक मरण जाल्यार 72,883 जाणांचेर आसात उपचार सुरू. केंद्रीय भलायकी राज्यमंत्र्याची माहिती. युतीचो बॉल आतां आसा काँग्रेसीच्या कोर्टात. काँग्रेसीन योग्य तरेन पावल उबारपाची आसा गरज, सांगता गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय. आता पळयात खबरो विस्तारान. पावसांत गोंयच्या चडशा लोकांच्या ताटात फक्त वेगवेगळ्या खाऱ्या नुस्त्याचोच कुडको पळोवपाक मेळटा. पूण ह्या खाऱ्या नुस्त्यांचो प्रवास, ताचे फाटले कश्ट चडशे लोक नकळो आसतले. ज्या पिरायेचेर चडशे लोक विसव घेवपाक पळयतात त्या पिरायेचेर 78 वर्सांची लिबरेटा फर्नांडिसान दर दिसा उमेदीन गोंयचो पारंपारीक खाऱ्या नुस्त्याचो वेवसाय जिवो दवरिल्लो पळोवपाक मेळटा. लिबरेटा कोलवा वाठारांत कितलींशींच वर्सां जालीं खाऱ्या नुस्त्याचो वेवसाय करून आपले कुटुंब अजून मेरेन चलयता. आम्ही अडचण जाले आम्ही हिंगा चुकयताय. म्हाका आतां 70 आनी 8 वर्सां म्हणल्यार हांव 10 वर्सां आतां काम करताले. बांगड्या चुकयताय, पेरया चुकयताय, मोतियार चुकयताय. कितें आहा तें तें चुकयताय आनी पोट बोताय. ते पदेर गेले ते उंडे गेले म्हणजेच तो काळ सोंपलो आनी त्या काळांतल्यो यादी सोंपपाच्या वाटेर आसा अशें म्हणपाक अतिताय जावचें ना. पावसांत जेन्ना ताज्या फडफडीत नुस्त्यांची मेजवानी गोंयकारांच्या ताटात आसना तेन्नाच रुचीक खारें नुस्तेंच तोंडाक लावचें पडटा. तेन्नाच गोंयकारांच्या पोटात जेवणाचो घास उमेदीन वयता. ज्या वेळाचेर चडशे लोक विसव घेवपाक पळयतात ह्याच वेळार लिब्रेटा नांवाच्या बायलेचो प्रवास दोळ्या मुखार येता. 78 वर्सां पिरायेची लिब्रेटान खाऱ्या नुस्त्याचो पारंपारीक वेवसाय आयज मेरेन जिवो दवरला. लिब्रेटा अजून मेरेन वत पावसात कश्ट करून गोंयकारांक बांगडे, दोडयारे, पेडयो, मोतयाळी, बाळे आनी हेर प्रकाराच्या खाऱ्या नुस्त्यांक मीठ लावन फडफडीत सुकोवन ताजी विक्री करून आपलो घोराबो चलयता. पिरायेच्या 10 वर्सां सावन लिब्रेटा ह्या पारंपारीक वेवसायांत आसा. आपली कूड जो मेरेन आसा तो मेरेन आपूण हो वेवसाय चालूच दवरपाची जिद्द कोलवाच्या लिब्रेटान दाखयला. पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो खाशेलो खाऱ्या नुस्त्याच्या वेवसायांत घाम गळोवन गोंयची कश्टकरी लिब्रेटा फर्नांडिसाचो प्रवास. पग जाताले सगळें सवाय मेळटाले आनी पयलीं मीठ सवाय मेळटाले, पारूय सवाय मेळटा. ते बाची मेळना. ते मारक म्हणल्यार आमी तेचें कोताय आनी कितें करनी कोण येयले न्हू तें आनी कितें. खारें खंय चुकयताय आमी अडचण जाले आमी हिंगा चुकयताय. म्हाका आतां 70 आनी 8 वर्सां म्हणल्यार हांव 10 वर्सां आतां काम करताले. कितें ते तेंपांच मागीर जेवण बेवण घालूंक जायनासलोलें. हिंग चली 5 14 चूक जाण आसलोले. आतां म्हणटा आमकां सगळो लोक चुकून चड लोक पडला. आमी सद्या हिंगा चुकयताय आनी आमकां पारेकारान दवरलो. हिंगा आमगे मोडपा येयल्ले न्हू. आमी दुजोली केलें काम केलें आमी हिंगा रावली. मागीर आमी पारेकारा बुले गेले 5 जाण गेले आनी पारेकारा आमी सांगिल्लें बाबा आमी पोट पोता हेच मू
मग तो म्हणाला आपण तुका माया 5 तारखेक चोवपा येता. तो म्हणलो प्लॅटफॉर्मा पावचो आमी सुनिताचे ते हाऱ्या पयजण जाता ते हार चुकना जाल्यार आमच्या हिंगा चुकयता हिंग बरें जाता न्हू आमगेल्या थिंग राती बाती लोक वचना आनी कितें म्हूण सांगलें मागीर पारेकार म्हणाला आपण माया 5 तारखेक चोवपा येता. मग 5 तारखेक म्हाका पारेकार चोवपा येयलो. तो म्हणला बरो ओके म्हणलो तुमी घरा तुमकां वचपा गरज ना म्हणून लागलो. आनी पारेकारा पयलीं आमी दोतोर बिली बोले गेली. दोतोर बिली हाडलेलो ट्युरिजमा मिनिस्टर. मागीर तो बेली म्हणून लागलो बेरा तुका आपण म्हणलो अमेरिकासून बेरेल हाडून दिता. आमी म्हणलें मीठ भरपा आमी एक वर्सा 1.5 लाखाचे 2 लाखाचे गरीब लोक तुका एक एकलो बोता कित्याक मीठ हाडलें पोट. आनी आतां आमी थिंग प्लॅटफॉर्मार दादल्यांक मीठ दवरपा मेळपा ना आमकां उदक मेळपा ना थिंग कांय मेळपा ना मुतली कळ्ळें तुका. केसो केसो हारे राव आमी थिंग मुतली आनी त्यांक दोतोर बिलीन सांगिल्ली आमी कितें सांगिल्लें बाबा म्हणलें हांक म्हूण सांगिल्लें तूं हें दी ती घालून लुगार दी आनी हाऱ्या चुकोवपा. दोतोर बिली म्हणाला बरें आमी तेच बोले हिंग गेली आनी पारेकारा बोले असेंब्ली जाता थिंग गेली आनी त्या पारेकारान आमकां दवरली म्हळ्यार सगळ्यान आमकां जायत लोकांनी आमकां हेल्प केला. आबोटानान हेल्प चड केला. आबोटानान बिस्ती केलें ना आबोटान मुगे फ्रेंड आबोटान जायत दीस जालो मागीर इद्रामान ताका चड हें केलें कित्याक आमी हेल्प कर मुगो गरीब लोक मुगो होरे टायम आमी गरीब हार्याचे कितें मेळटा कामदारां दी आनी कितें आमी तेचे लोक आमगे काम कोताय जायना जाल्यार दुखू केसो केसो हार आमी हार्या त्या स्वत्या पातळ्या चली चुकयताय बांगड्या चुकयताय पेडये चुकयताय मोतियार चुकयताय कितें आहा तें मेळटा तें चुकयताय आनी पोट बोताय. धंदो केसो हय धंदो आहा आमगेलो आमगे भुरग्यांक कांय काम जायना आमगे आपणें येदें पडलें जाल्यार खावपाचें आमी हार्याचेरूय चड जे येताय. आनी पावसा दिसांनी कितें करता पावसा दिसा मातशें ओतून आगोस्ताक म्हयन्याक कोम्याच कोताय आमी कांय ना जाल्यार ते चिकोन कापड दाखोवन आनी कितें करून चालवा करून आमी कोताय. चड मुखार रावतात आमकां आमी थिंगा दवरली आमी बरें मागतली थिंग जाग्यार थिंग जाय आमकां आतां जायना रे बाबा थोड्यांक कोता हांव चिरीत हिंग आमगे बरें जाता. हय गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मलकर्णेकार. कोलवा दर्यादेगेर भटक्या सुण्यांचो वावर वाडला. ह्या भटक्या सुण्यांक लागून दर्यादेगेर येवपी पर्यटक तशेंच थळाव्यांक धोको निर्माण जाला. हे विशीं पर्यटकांनी हुस्को उक्तायला. भटक्या सुण्यांचो वावर वाडिल्ल्यान पर्यटकांच्या सुरक्षेचो प्रस्न उप्रासला. तशेंच हाका लागून दर्यादेग पर्यटनाचेर परिणाम जावं येता अशें पर्यटक सांगतात. कोलवा दर्यादेगेर भटक्या सुण्यांचो वावर वाडला. ही सुणी पर्यटकांचेर तशेंच थळाव्यांचेर हल्लो करतात. भटक्या सुण्यांचो वावर वाडिल्ल्यान पर्यटकांच्या सुरक्षेचो प्रस्न उप्रासला. हाका लागून दर्यादेग पर्यटनाचेर परिणाम जावं येता अशें पर्यटकांनी उक्तायला. तशेंच भटक्या सुण्यांचेर नियंत्रण हाडपा विशींचे नेम सारके चालीक लावना अशें पर्यटकांचें म्हणणें. भटक्या सुण्यांचो प्रस्न सुटावो करचो म्हूण थळाव्यांनी संबंदीत प्रशासना कडेन मागणी केल्ली. मात अजून हो प्रस्न सुटावो जाल्लो ना अशें कळटा. भटक्या सुण्यांचो प्रस्न सुटावो करचो म्हूण पर्यटकांनी मागणी केल्या. I come to Kolva beach every day. Now I live in Majorga, but I like this beach. That's why I come here every day. There are a lot of dogs. Really, I like dogs. I don't want them to kill. I don't want this. But there are a lot of them, and not every people love them. One of the dog beat me in my finger and in my leg. I don't know what to do. And the Boomerang team helped me. They drove me to the hospital. I got injections, and later I will have to do one more injections. What else? This beach is good, really good, but two problems: dogs and sometimes smell from the fish. I don't want that anyone kills these dogs. Maybe some shelter, maybe someone who help them, because I like dogs very much. I really like them. It must not be dogs, because any people afraid of them.
some people could be bited by them. That's not okay, I think. I want the government keep away the dog from the beaches because a lot of people are afraid of the dog, and the tourists must be in safety. It's in safety, and it will be great then if government could organize a shelter for dogs. I don't want them to kill. I love dogs, but the dogs must be on beaches. They must be in shelters and in houses with their owners. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग मळकर्णेकार. गोंयांत दर वर्सा डायबिटीज दुयेंतींचो आंकडो वाडत आसा. सध्या गोंयांत दर दिसा 67 डायबिटीज दुयेंती सांपडटात, अशी माहिती केंद्रीय भलायकी मंत्री प्रतापराव जाधव आणि राज्यसभेतल्या लेखी प्रस्नाच्या जापेंतल्यान दिल्ल्या आंकडेवारींतल्यान ही बाब मुखार आयली. राज्यांत फाटल्या 3 वर्सांत डायबिटीज दुयेंसाक लागून 72,916 जाणांक मरण आयलें. गोंयांत सध्या डायबिटीस दुयेंतांचो आंकडो वाडत आसा. 2023 ते 2025 मेरेन ह्या 3 वर्साच्या काळात राज्यांतल्या हॉस्पिटलांनी 2,86,260 डायबिटीस दुयेंतांची तपासणी केली. तातूंत 72,916 जाणांक डायबिटीस जाल्ल्याचे स्पष्ट जाला, जाल्यार 72,883 जाणांचेर सद्याक उपचार सुरू आसात, अशी माहिती केंद्रीय भलायकी मंत्री प्रतापराव जाधव हांणी राज्यसभेतल्या लेखी प्रश्नाच्या जापेंतल्यान सादर केली. 3 वर्साच्या काळात मरण पाविल्ल्या 72,916 जाणांचो विचार केलो जाल्यार दर दिसा सरासरी 67 जाणांक डायबिटीस दुयेंसाची लागण जाता, हे स्पष्ट जाला. बदलती जीण आनी हेर वेगवेगळ्या कारणांक लागून राज्यांत डायबिटीस दुयेंतांचो आंकडो वाडटा, अशें कांय दोतोरांचें मत. डायबिटीस दुयेंस नियंत्रणांत हाडपा खातीर वेगवेगळी पावलां उबारल्यात. गोंया सयत देशभरात वाडत आशिल्ल्या डायबिटीस दुयेंतांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर केंद्र सरकारान वेगवेगळी पावलां उबारल्यात. राष्ट्रीय भलायकी अभियाना अंतर्गत सगळ्या राज्यांक आणि केंद्रशासित प्रदेशांक तांत्रीक आणि आर्थीक मदत केल्या. डायबिटीस दुयेंसाच्या नियंत्रणा खातीर मुळाव्यो सुविधा अदीक घटमूट करप, हॉस्पिटलांत चडांत चड कर्मचारी भरप, डायबिटीस आसा असो दुबाव आयलो जाल्यार बेगोबेग तपासणी, चांचणी आनी ताचेर बेगोबेग उपचार सुरू करपाक प्राधान्य दिता, अशें केंद्रीय मंत्री जाधवान सांगलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. भाजपा आडची मतां वांटून वचची न्हय म्हणून विरोधी पक्षांची युती जावप गरजेचें. युतीचो बॉल आतां काँग्रेसीच्या हातांत आसा. काँग्रेसीन आतां योग्य तरेन पावल उबारपाची गरज आशिल्ल्याचें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान सांगलें. सेंट फ्रांसीस झेवियरच्या फेस्ताक गेल्लो तेन्ना पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना विजय उलयलो. आरजीपीची सोयरीक काँग्रेसी बरोबर करपाक हांव आशिल्लो. ताजे मागीर आरजीपी तांचे कडेन देर ओन उलोवपाचें चालू दवरलें. बेसिकली ते जे सीट मागताले ते तांचे कडेन उलयताले. ट्राय पार्टीत म्हळ्यार तिगूय जाण बरोबर बसून उलोवणें जावंकूच ना. एकूच ना जालें ताचे फुडें कांय जावंक ना. सो एज अ रिजल्ट ऑफ वीच हे अलायन्स उरतलें उरचें ना कितें तें बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द काँग्रेस. काँग्रेसीन ताचेर सांगूंक जाय आमचे फक्त अलायन्स आनी सीट मागपा खातीरच आमी ना, आमी कॅम्पेन करून इलेक्शन जिखूंक सोदतात. म्हणून आमी आमचे कॅन्डिडेटाक घेवन ऑलरेडी काम सुरवात केल्लें आहा आनी अलायन्स जातलें. आनी ताचेर जें कितें आमी उलयलां ताचेर म्हाका थोडी खात्री आहा की अलायन्स काँग्रेसी बरोबर आमचे जे 2022 पयलींचे अलायन्स आसा हे उरूंक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी जर तेंय तुटपाचें आहा जाल्यार आमकां आनी म्हाका सांगचें पडटलें. सेंट्रल लिडरशिपान हे अलायन्स पूण हेजो इफेक्ट झेडपी इलेक्शनार पडटलो सो दिसना तुमकां? नॉमिनेशन फॉर्म जाले सगळे चालू जाले. वेगवेगळे ऑपोजिशन आतां आमी पळोवपाक वता जाल्यार काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड, आरजीपी आनी आप सेपरेट जावचो न्ही म्हणून अलायन्स करपाक आमी फुडें सरिल्ल्यांनी. सो इफेक्ट थोडो कितें जातलोच, पूण कोणाक अलायन्स जाय आनी कोणाक नाका हें लोकांक कळटलें. सुसंस्कृत गोंयची जनता ही पिशी न्ही. आमकां खबर आहा की कोणे इनिशिएटीव घेतिल्लो, कोणाक एकवट जाय. आनी हांवें आज गोंयच्या सायबा कडेन वचून मागलां की बरी मोद दिवची की सगळ्यांनी एकवटान गोंय उरता तें राखचें ना. सो म्हाका अलायन्स जाय कित्या खातीर, हांव फराक म्हणून न्ही, अलायन्स जाय इतल्या खातीर कित्याक डिव्हिजन ऑफ द एंटी बीजेपी वोट हो जावचो न्ही म्हणून. ओमकार हत्तीचो बंदोबस्त करपाक रान खात्याक अपेस आयला. ओमकारान निगळे पोरसकडे वाठारांत धुमाकूळ घालपाक सुरवात केल्ली आसा.
एक दीस पयलीं गाडयांची नासधूस केली. ह्या हत्याचो बेगबेग बंदोबस्त करात अशी मागणी लोक करपाक लागल्यात. राती कितल्यांक येयलो हत्ती? 8 पावलो. हा, आणि कितें कितें खाल्ले तुमचे? येयलो तर हांगा केळी आसलेले ते केळी एक खाल्ले. आतां म्हटलं वयतलो परत रिटर्न सायडीन गेलो परत येयलो. परत रिटर्न कितल्यांक येयलो? सोमतोच 5 मिनटांनी. हा, आणि आता खंय गेला? आता तो आमच्या घरा फाटल्यान सायडीन खंय तरी आवाज येता तडा करून. हा, म्हणजे चालूच आहा. हय, तेणे फाटल्यान मानेचे बेड आहा ते उडयले. उत्तर गोंयांत 7 आणि दक्षिण गोंयांत 5 मेळून रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या 12 झडपी उमेदवारांची पयली वळेरी जाहीर जाली. आरजीपीन अलायन्सा कडेन युतीविशीं चर्चा करिनासतना पयली वळेरी जाहीर केल्या अशी माहिती सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या. पळयात पुराय बातमी. भाजपाक हारोवपा खातीर काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आनी आरजीपी जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर एकठांय आयिल्ली. मात उत्तर गोंयांत 7 आनी दक्षिण गोंयांत 5 मेळून रेव्होल्युशनरी गोवन्सान 12 झडपी उमेदवारांची पयली वळेरी जाहीर केली. आरजीपीन अलायन्सा कडेन युती विशीं चर्चा करिनासतना पयली वळेरी जाहीर केला अशी माहिती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळा. खास करून हणजुणा, सांताक्रूज आनी शिरोडा मतदारसंघात अलायन्सांनी वेंचणूक लडोवपाची मागणी केल्ली. मात ह्या मतदारसंघात आरजीपीन आपले उमेदवार रिंगणात देंवयल्ल्यान आरजीपी जिल्लो पंचायत वेंचणूक स्वता लडोवपाची आसा काय कितें असो प्रश्न सद्या निर्माण जाल्लो आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. केंद्र सरकाराच्या मनरेगा येवजणेखाला गोंयांत आतां मेरेन नोंदणी जाल्ल्या कामगारां मदीं 18 दिव्यांगांचो आस्पाव आसा. ह्या येवजणे खातीर केंद्र सरकारा कडल्यान 4 वर्सांत गोंयाक 9.67 कोटी निधी मेळ्ळा अशें केंद्रीय ग्रामीण उदरगत राज्यमंत्री कमलेश पासवान हांणी लोकसभेत दिल्ल्या जापेंतल्यान कळून येता. गांवगिऱ्या वाठारांतल्या दर एका फामिलीक काम दिवन तांची अर्थीक नदरेन उदरगत करपाच्या हेतान केंद्र सरकारान मनरेगा ही येवजण सुरू केली. केंद्र सरकाराच्या मनरेगा म्हळ्यारूच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी येवजणेखाला राज्यात आतां मेरेन नोंदणी जाल्ल्या कामगारां मदीं 18 दिव्यांगांचो आस्पाव आसा. फाटल्या 4 वर्सांत ह्या येवजणेखाला गोंयांक केंद्रा कडसून 9.67 कोटी निधी मेळ्ळा अशें केंद्रीय ग्रामीण उदरगत राज्यमंत्री कमलेश पासवान हांणी लोकसभेत दिल्ल्या जापेंतल्यान कळून येता. गांवगिऱ्या वाठारांतल्या दर एका फामिलीक काम दिवन तांची अर्थीक नदरेन उदरगत करपाच्या हेतून केंद्र सरकारान मनरेगा येवजण सुरू केल्या. गांवगिऱ्या वाठारांतल्या दर एका फामिलींतल्या सदस्यांक वर्सांतल्यान किमान 100 दिसांच्या अकुशळ रोजगाराची कायदेशीर हमी ह्या येवजणे वरवीं दितात. 18 वर्सां पुराय जाल्ले आनी गांवांत रावपी खंयचोय नागरीक ह्या येवजणे खातीर अर्ज करूं शकता. अर्ज केल्ल्यांक 15 दिसां भितर रोजगार मेळपाची हमी आसता. फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं गोंया सयत देशांतले कोट्यांनी नागरीक ह्या येवजणेचो लाव घेवन स्वताची अर्थीक उदरगत साध्य करतात. मनरेगा खाला गोंया सयत देशभरांतल्या 14,875 दिव्यांगांनी नोंदणी केल्या. हातूंत गोंयच्या 18 जाणांचो आस्पाव आशिल्ल्याचे केंद्रीय मंत्री पासवान हांणी दिल्ल्या जापेंतल्यान कळून येता. फाटल्या 4 वर्सांत मनरेगा येवजणे खाला राज्याक मेळिल्लो निधी 2021-22 3.70 कोटी, 2022-23 0.88 लाख, 2023-24 5.5 कोटी, 2024-25 0.4 लाख. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फातर क्रशर आणि स्पॉन्ज कारखान्याक लागून आंबे उदक सावड्डे लोक कितलींशींच वर्सां जालीं वनवास काडटा पूण अजून मेरेन तांकां न्याय मेळना. दीस रात फक्त प्रदूशीत जाली हवा आनी व्हडल्यान येवपी मशिनाच्या आवाजात लोकांचो जीव सामको विटला. आमी फक्त आतां धल्लच खावन मरपाचें, तिडकल्ले थळावे जाप मागतात. पोल्युशन करता ते आनी आख्खे गांवाभर काय येता, कोण हेजेर कांयच करना. पंचायती सांगलेल्या पंचायत कानार मनार कांयच घेयना. आनी पोल्युशन कंट्रोल बोला हांवें कंप्लेंट पासून करून सद्या तेंगेलो कांयच रिस्पॉन्स आमकां मेळना. इतले बोरवेल मारपाक तेंका परमिशन दिला कोणी?
घरा सगळी आमची हे ब्लास्टिंग जाता आणि घरा फुटल्या. हेजी कोण काय चौकशीच करिना. आमच्या घरादारात धूल पाया फुटान आमची भाजी जाल्या. हे पळय हे काळेले आमी खावपाचें. कोणाचोय कोमोरडो पूण एकदाचे उजवाडू अशी गत सध्या सावड्ड्यात आशिल्ल्या आंबे उदक गांवची जाल्या. हांगा कितलीशींच वर्सां जालीं गांवचे लोक दीस रात प्रदूषित जाल्ल्या गांवांत वनवास काडटा. थळाव्यांनी दिले म्हायती प्रमाण फातर क्रशर आनी स्पॉन्ज कारखान्यांक लागून गांव काबार जावपाच्या वाटेर आसा. खंय गांवांत आशिल्ल्यो बांयो लेगीत सुकल्यात. लोकांच्या घरांनी धुल्ल रिगला. तशेंच ह्या धुल्लाक लागून पांय लेगीत फुटून भाजी जाल्या. खंय रातचे तर बुरशा गॅसीच्या वासाक लागून आमकां नाकांक गुड्डे मारून रावचें पडटा. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान थळावे पंचायतीक कागाळी करूनय अजून मेरेन कसल्योच हालचाली ना अशें थळाव्यांचें म्हणणें. आमी आतां फकत धुल्लच खावन मरपाचें. आतां आमी सोंसतात पूण आमच्या मुखावयले पिळगेन करपाचें कितें हें आमकां प्रदूषण गांवांत नाकाच अशें म्हणत थळाव्यांनी विरोध केलो. तुम्ही पळोवपाक शकता हांगा इतलं पोल्युशन जाता. हो आतां फाटल्यान पळया, हो फाटल्यान क्रॅशर आहा म्हाज्या. तो इतलो पोल्युशन करता आनी इतलो व्हडलो तेचो आवाज जाता हांगा घडोघड दीसभर चालू आसता तेंचे. आनी हांगा पळोवपाक शकता तुमी हे कशे धवे जावन आसा पळय. आनी तेका मेन म्हळ्यार हांगा पळय हो जो प्लांट, ह्या प्लांटा सायडीच्यान एकूय फेन्सिंग म्हणटा तें ना, खंयच एक ना. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड कितें पळयता, पोल्युशन करता ते आनी आख्खे गांवभर काय जाता. कोण हेजेर कांयच करना. पंचायती सांगलेल्या पंचायत कानार मनार कांयच घेयना. आनी पोल्युशन कंट्रोल बोला हे कंप्लेंट पासून करून सध्या तेंगेलो कांयच रिस्पॉन्स आमकां मेळना. आतां बाय आमची मे म्हयन्या बाय म्हळ्यार सामकी ड्राय जावपा येता. गोवा स्पॉन्जांनी इतले थंय बोरवेल मारल्या आनी इतले बोरवेल मारपाक तांकां परमिशन दिला कोणी. इतले त्या बोरवेला लागून बांयचें उदक सगळें ओडून थंय वयता आनी आमची बांय ड्राय पडटा. सामकें म्हळ्यार सामकी ड्राय जाता. तितून उदक उरना बांयन. ते वास येता म्हणटा पळय ते रातचे 8 जाले 8 नंतर ते गॅस सोडपाक चालू करता. गॅस तो असलो येता की तूं हांगा रावन तूं श्वास घेवपाक शकना. ते इतले दुयेंस जाता गांवच्या लोकांक. हांगा खंयचेच कोणूच येयना आनी कोणाची कांयच कारवाही हांगा जायना. आमची मागणी इतलेच आहा की हे आमकां त्रास जावपाक जायना. आतां आमी सोंसता. हेची आमची मुखाली पिढी आसली ते कितें सोंसतले. आनी हो प्लांट म्हणजे भरपूर त्रास जाता. तो हांगा हेवी धूल म्हळ्यार हेवी धूल जाता. घरा सगळी आमची हे ब्लास्टिंग जाता आणि घरा फुटल्या. मागीर हे गोस पंजाचे फॅक्टरीन तेंच्यांनी कितलीशी बोरिंगां मारल्या. आणि आमची आता बाय आमची दारान आसा पळय ती दारातली बाय आमची गिमान म्हणल्यार एका मे म्हयन्या म्हणल्यार ती उदक सगळें सुकता. हेजी कोण काय चौकशीच करिना. तेन्ना हेजी मातशी चौकशी कोणी तरी करची हे उदकाची आमची. आणि आमकां कितें जालें हाजो न्याय मेळोवन दिवं जाय. कित्याक हे आनी दुसरें म्हणल्यार हे गोस पंजा फॅक्टरी बी चलता आनी शारदा दोनी हे हांगा धुल्लान आमी रावपाचें ना. आमच्या घरादारात धूल भुरग्या बाळांचे आमचे पांय पळय कशे फुटल्या. पांय फुटोन आमची भाजी जाल्यार आमकां हेजे गोस पंजाचे जावं शारदा कंपनीचे आमकां कांयच फायदो ना. आमची कांयच चौकशी ते करिना. हेजी चौकशी कोणी करपाचें आनी कितें करपाचें आमकां कांय खबर ना. खंय गेले जाल्यार आमची ते केस पक करून उडयता. हे पळय केळीची ही पानां हे कशे काळे हे पळय. आनी ते भुरग्यांक येता पळय तेंची पांय पळय कितले काळे आसतले. हे पळय हे काळेले हे आमी खावपाचें. हे घरान आमच्या रावपाचें ना. एक पान काडपाचें ना. सगळे काळे हे पळय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. राज्यात सायबर गुन्ह्यांनी वाढ झाल्या. 2019 ते 2023 या 5 वर्षाच्या काळात गोंयांत वट्ट 267 सायबर गुन्ह्यांव नोंद जाल्यात. 2019 15 सायबर गुन्ह्यांव नोंद जाल्ले. ताचे उपरांत 2022 मेरेन गुन्ह्यांवांनी वाढ जाली. 2023 काय प्रमाणात हे गुन्ह्यांव कमी जाल्ल्याचे केंद्रीय घर राज्यमंत्री बंदी संजय कुमार हांणी लोकसभेतल्या लेखी प्रस्नाक दिल्या जापेतल्या आंकडेवारींतल्यान उक्ताडार आयला. गोंयांत 2019 ते 2023 ह्या 5 वर्सांत वट्ट 267 सायबर गुन्ह्यांव नोंद जाल्यात. वर्स 2019 फकत 15 गुन्ह्यांव नोंद जाल्ले. ताच्या उपरांत 2022 मेरेन गुन्ह्यांवांनी वाड जायत रावली. 2023 कांय प्रमाणात हे सायबर गुन्ह्यांव कमी जाल्ल्याचे केंद्रीय घर राज्यमंत्री बंदी संजय कुमार हांणी लोकसभेतल्या लेखी प्रस्नाक दिल्या जापेतल्या आंकडेवारी वेल्यान उक्ताडार आयला. देखून राज्यांत दर म्हयन्यात सरासरी 5 सायबर गुन्ह्यांवांची नोंद जाता हें स्पश्ट जालां. 2019 सावन गोंया सयत सगळ्याच राज्यात सायबर गुन्ह्यांवांनी वाड जाल्ल्याचें कळटा. राज्यात नोंद जाल्ले सायबर गुन्ह्यांव
वर्स 2019 15 सायबर गुन्यांव, 2020 40 सायबर गुन्यांव, 2021 36 सायबर गुन्यांव, 2022 90 सायबर गुन्यांवांची नोंद, 2023 86 गुन्यांवांची नोंद जाल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बार्देस रेवोडा वाठारांत बिरेस्तारा सकाळीं एका फ्लॅटाक उजो लागपाची घडणूक घडली. उजो लागिल्ल्यान सुमार 5 ते 6 लाखांचें लुकसाण जालां अशें कळटा. उजो लागिल्ल्यान फ्लॅटांत भाड्याक रावपी दोगां चलयांक दुखापत जाली. तांकां उपचारा खातीर म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात. थळाव्या सयत म्हापशेच्या उजो पालवी दळान धांव मारून उजो नियंत्रणांत हाडलो. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मस्त 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 मस्त. युनिव्हर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉइन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाच्या खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमी बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेअर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी.